तिसरो महत्वाचो विशय किशोर जो येता तो म्हळ्यार उदकाचो. आनी सारके आमी आतां एप्रिलाचे सारके मदीक पावले आनी उदकाचो विशय आतां प्रत्येक कडेन येवपाक लागला. कांय कडेन नॅचरल शॉर्टेज आसा, कांय कडेन आर्टिफिशियल शॉर्टेज तयार जाल्या. कितें जालां कारण आमी दर खेपेक आयकतात की आमी इतले MLDचो प्लांट नवीन बांदतात, तितले MLDचो प्लांट नवीन बांदतातूय बी. पण म्हाका दिसता आमचे कडेन प्लांट आसात पण रॉ वॉटर सप्लाय जी आसा त्या बाबतींत आमी ह्या वटेच्यान एक उजो हात आसल्यार दावो हात ना, दावो हात आसल्यार उजो हात ना अशी परिस्थिती जाल्या. सो हो जो उदकाचो प्रॉब्लेम कितल्याशाच कडेन आतां जावपाक लागला आनी ह्या टायमार प्रकर्शान सामको. वॉट डू यू थिंक इज द रिजन बिहायंड इट अँड हाव टू सॉल्व इट? रिजन तेजें सादें सोंपें की उदकाच्या विशयाचेर आमच्या कडेन कांयच प्लॅनिंग ना प्रमोद. म्हाका अजुनूय उगडास येता गेल्या फावटी आमी ह्या एप्रील आनी मे म्हयनो आमच्या डिस्कशनाचो विशय उदकाचो प्रॉब्लम आसता. एकदां पावस सुरू जालो की मागीर परत एप्रील मेरेन आमी उदकाच्या प्रॉब्लमाचेर उलयना. आनी आतां पॉलिटिकल लिडरांकूय खबर आहा तेंच्यांनी बूक केल्ले आसतात एप्रील आनी मे म्हयने ह्या म्हयन्यात म्हाका लोकां बरोबर उदका खातीर झगडोंक जाय, PWDचेर मोर्चा व्हरपाक जाय, टायम टेबलूय तेंचो आसता. हे 2 म्हयने बाबा उदका खातीर म्हणजे आपूण कसो लिडर हें दाखोवपाक कसलोच प्लॅनिंग ना. पळय पयरूच फाटीं निलेश काब्राल PWD मिनिस्टर आमचो पेडण्या गेल्लो आनी पेडण्याचे तूं पळयला कितें प्रकार जालो तो. टाकयो बांदल्यो म्हणून विशय सोंपचो ना. टाकयेंक उदक खंयसून येतलें हाचेर कोणीच विचार करूंक ना. आमी नॅचरल रिसोर्सीस आमचे सामके काबार करीत चल्ले. कालव्याचो तर म्हाका अजाप दिसता. तो बाबडो इतले फावटी फुट्टा, रिपेर जाता, परत फुट्टा. सो म्हाका खरेंच अशें की एक वर्सा एक परंपरे प्रमाणे तो फुट्टो कसो. परंपरे प्रमाणे फुट्टा म्हणजे तो तियारी प्रकल्प बांदलाच त्या खातीर फुटपाकूच दर वर्साक. काँग्रेसीच्या टायमार काँग्रेसीक तिळारी मेळ्ळी खावपाक, आतां हेंच्यांनी आनी वेगळें धरला खावपाक. म्हणजे शेवटी प्रत्येकाचे खावपाचे प्रकार हे. सो आमगेले तुगेले ह्या पळय पांढरण तिळा दार उगड, आमगे दार दर वर्सा तुगेले बंद जाता तिळारीचें. आनी अशी कसली बांदकाम हे की दर वर्सा तुगेले बांदकाम करचें पडटा, रिपेर करचें पडटा, सारकें करचें पडटा. आमी म्हाका हेजेर पयलीं उलयले साळावले आनी तिळारी तुज्या हेजेर. सो तो एक प्रोजेक्ट असो आसा जो गोंयाक सामको नॉर्थ गोंयाक एटलिस्ट किमान बार्देस, पेडणे, डिचोली ह्या 3 तालुक्या खातीर तर सामको वरदान तो एक्चुली. पूण ताचेर वेवस्थीत जर ताचें प्लॅनिंग केलें जाल्यार म्हणजे उदक भायर काडून हांगा हाडपाचें, प्लांटा मेरेन हाडपाचें हें जाल्यार. दुसरो म्हाका हांव उलोवपाक सोदतलो ते वॉटर शॉर्टेजीचेर की आमच्या गोंयान आमी परत परत सांगता हांगा की म्हादयचें उदक जें आसा तें वेस्ट वयता. अरावंड 200 TMC उदक वेस्ट वयता, व्हांवून तें सगळें दर्यान वयता. हांव म्हाका दिसता जस्ट प्लॅटफॉर्माचेर कितले फावटी सांगला की एक बारीक बारीक प्रोजेक्ट ताचेर बांदपाची गरज आसा. लायक चरावणाचो डॅम आशिल्लो तसो. आनी हे गजालीन इन्वायरमेंटलिस्ट तुमकां सपोर्ट करचें ना. गोंयच्या लोकांचो फुडलो 25-50 वर्सांचो विचार करून एक बारीक बारीक डॅम, लघु प्रोजेक्ट म्हणटा ताका मराठीन लघु पटबंधार प्रकल्प म्हणटा, अशें बारीक बारीक डॅम बांदपाचो प्लॅनिंग करपाची गरज आसा. आनी हे प्लॅनिंग आमी आतां फाटलीं 22 वर्सां हांव पळयता दर बजेटान 50 कोटी 100 कोटी प्रोविजन करतात, पूण एकूय प्रोजेक्ट आज मेरेन तयार जाल्लो ना. आमठाणे म्हाका दिसता लास्ट आनी काणकोणचो एक जो गव्हाणेचो आशिल्लो तो लास्ट. ताच्या उपरांत गोंयान प्रोजेक्ट जावं ना. सरकारान सिरियस घेवपाक जाय आनी म्हादयचेच न्ही जाल्यार गोंयान ज्यो न्हंय आसात थंय बारीक बारीक उदकाचे प्रोजेक्ट तयार करपाची गरज आसा. बारीक मिनी डॅम जे आसात ते बांदपाची गरज. दिस इज माय प्रिसाइज पॉयंट. सामकी गरज आसा. हांवें सुरवात केल्ली की फक्त 10 MLD 15 MLD प्लांट बांदून जावचे ना, ताका रॉ वॉटर सप्लाय आसपाक जाय. आनी वन थिंग ते प्लांटूय बांदपाक जाय. अशें कोण म्हणना की ते प्लांट बांदपाक जायना, ते प्लांट बांदप गरजेचें, पूण त्या प्लांटाक सप्लाय जाय न्ही. त्या सप्लायच्या दृश्टींतल्यान नियोजन जावप गरजेचें. अदरवायज PWD सांगता आमचे कडेन प्लांट आसा पण WRD आमकां उदक दिना म्हणून. सो ही जी गजाल कबड्डी चलता ती कबड्डी म्हाका दिसता बंद जावपाक जाय. Joel, what do you think about this issue? You must be not aware because you are from South, so you must be not facing such crisis. We poor North people face it. Pramod, now recently we did a complete spotlight on the water crisis. And तितून भितर एक गजाल आसा की we asked the WRD minister, is this situation which we are facing right now is scary or no? Okay, because water levels at all reservoirs has dropped below 50%, 42% as a 26% as a Paula, so the smaller dam. So what is the crisis now? Are we going to face a crisis now? Because summer yopacho mayacha akko mahino ulla. Secondly, MET
meteorological department has said that we are going to have an extended summer. Rainfall deficiency this time. सो हे सगळे गजाली पळयल्यार एक भिरांची तयार जाता की आमकडे मुखार मुखार वयता आमी सारकेच हे जायत काय म्हणून सगळेच forget about Saloli only. OPA also, OPA is already currently at a 3-year low. So dangerous situation. So to म्हणपाक लागलो, see the explanation which he gave is basically आमकां उदीक आसा till mid of June. We will be able to stretch the current existing water till middle of June. What if the summer extends beyond that? There are crises. So you are actually telling us that we are in a touch and go situation. Touch and very. So that is the problem. I think touch and go situation सामके टच जाता किंवा गो जाता मेरेन रावपाची गरज ना. ते टच एंड गो जाता हें कळटनाच एक नियोजन जावप गरजेचें, ते पाटबंधारे येवप गरजेचें आनी त्या दृश्टींतल्यान रॉ वॉटर सप्लाय वाडप टू एवरी तुगेलें स्टेशन तुगेलें इज एब्सोल्युटली इम्पॉर्टंट. सो त्या दृश्टींतल्यान नियोजन जावचें, कारण हें उदकाचो प्रश्न तुमचो आमचो सगळ्यांचो प्रश्न, हो राजकारण्याचो किंवा जनतेचो अशें न्ही. उदक सगळ्यांक लागता. नळाचें उदक बंद जाल्यार सगळ्यांक बंद जातलें. सगळे जाण टँकर हाडपाक शकनात, ही वस्तुस्थिती, आनी सगळ्यांक टँकर पावपाक शकना. सो आमदारांक कांय फावटी खूब असो अभिमान दिसता की आमी टँकर पावयले म्हणून. ही अभिमानाची गजाल न्ही, ही लजेची गजाल, कारण टँकर पावपाची परिस्थिती येवपाक जायना. हें म्हाका दिसता प्रत्येक मनीस लक्षांत घेतलो आनी त्या दृश्टींतल्यान सरकार प्लॅनिंग करतलें इतलेंच मागता. आनी दर वर्साक जशें तुगेले कांय सण येतात, उत्सव येतात, तसो तो तिळारीचो कालवो परत परत दर वर्साक फुटचो न्ही. इतलेंच एक गाराणें घालून हांव किशोर थांबता.